खासगी बसवाले टॅक्सीवाल्यांचे मजतीक धावून आयल्यात। केंद्राचो मोटर व्हेकल ॲक्ट गोय सरकार ओव्हररूल करपाक शकना। येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचेर अन्याय करूं नाकात। अखिल गोय खासगी बसधनी संघटनेन सरकाराक उलो मारला। अखिल गोय खासगी बस संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकार म्हणटा 24 तारखेक मीटर फिटमेंटाची नोटीस काढल्या। ती नोटीस सरकारान बेगोबेग फाटी घेवची। ते खातीर 7 दिसांचो वेळ दितात। तेच बरोबर 140 रूल फाटी घेवचो। येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक 9 मीटर घालपाची सक्ती फाटी घेवची अश्यो साबार मागण्यो करतनाच येरादारी मंत्री माविनाचोय ताणें फोग काडला। पळयात तामणकार कितें म्हणटा तो। हे सगळें करपाक लागून पयशांची आवश्यकता आनी आयज परिस्थिती इन्कम नासलेल्या कारणान अगदी सगळी हालाकीची परिस्थिती प्रत्येक टॅक्सी मालकाचेर येयला। शेवटी टॅक्सी मालक हो कोण पयशाकार आहा तो टॅक्सी घेयना, जो कोण कमी शिक्षण आहा किंवा जाका नोकरी मेळोंक ना किंवा ताका जो अनएम्प्लॉयड आहा सरकारा कडेन नोकरी मेळना असो मनीस जो आहा तो ह्या टॅक्सी वेवसायान येयल्लो आसा आनी ह्या वेवसायान येवन ताका भुरगीं आहा खंय तरी आयज ऑनलायन शिक्षणाची सगळे कडेन तयारी चल्ल्या। त्या टॅक्सीवाल्याकूय आपल्या भुरग्यांचे जे रिक्वायरमेंट आहा ते फुलफील करचे पडटा। जर इन्कमाचेच कांय साधन नासलेल्या कारणान तो हे खंयच्यान करतलो हेचो ह्या सरकाराक कांयच सोयर सुतक ना अशें हांगासर दिसून येता। शेवटी आमी डिमांड केला हितून की 140 रूल जो आहा टोटल जाता तितल्या बेगीन सगळो फाटी घेवचो। हे रिप्रेजेंटेशन आहा ते रिप्रेजेंटेशनाचेर सोल्युशन काडीसर सरकारा परत सारकें सांगता ह्या रिप्रेजेंटेशनाचेर सरकारान इमिजिएटली विचार करचो 7 दिसां भितर। तो पर्यंत 24 तारखेक जे फोर्सिबली पब्लीक नोटीस काडल्या तेचे स्टेटस को दवरचो अशी हांवें मागणी केल्या। जे कोणाचे एजीटी करपाच्यो गाडयो प्रोसेस स्टार्ट केला तो इमिजिएटली चालू करून दिवचो किंवा कोणाची पासिंग आडयल्या येलो ब्लॅक टॅक्सी पळय आहात तांकां मीटर फिट करपाचो नवो मीटर फिट करपाक लायता ते स्थगीत दवरपाचे ही सगळी आमी हितूनसून हे केल्या मागणी केल्ली। आतां काल हांवें मोविन गुदिनोची प्रेस पळयली। प्रेस पळयता एक आमकां आश्चर्य जालें हांगासर कितें की तुमी जाणा आसतले की टीव्हीचेर बी एक एडवर्टायज येता उठा उठा पाड जाली मोती स्नानाची वेळ जाली म्हणजे ही एडवर्टायज हरशी मोती शाबणाची आसता म्हणून तिच्या फाटलो हेतू कितें आसता की दिवाळी लागीं पावली म्हणून आमकां तेचो हेतू कळटा। म्हणून काल जो मोवीन पळय प्रेसान उलयता रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की मिटर ना जाल्यार जाता पूण वचून पयशे भरलेली रिसीट तरी सगळ्यांनी काडची। हे पळोवन आनी तो डायरेक्टर पळय ज्यो पब्लीक नोटिसो पळय घालता ते पळोवन खंय तरी दिसता की मोविन गुदिनोचो विचार आयज चालू आहा की उठा उठा मिटर बसवा आमची कमिशन घाण्याची वेळ आली कितें आनी कमिशन घेवन निवडणूक लडोवण्याची वेळ आली अशें हेंच्या तकलेन खंय तरी चल्लेले आहा। ते विचार हेंच्यांनी त्वरीत बंद करचे। सामान्य टॅक्सीवाले जे कमिशन खावपाचे विचार आहा तो बंद करचो। जाता तितले एम्पॅनल करून टॅक्सी मिटर जर बसयतलेच जाल्यार जाता तितल्यो चड कंपनी हाडच्यो आनी कॉम्पिटिशन करचें मार्केटान अशें आमी हितूनच्यान मागणी केल्या। आनी शेवटी सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक परत एकदां आवाहन करता अपील करता की कोणी पॅनीक जावचें न्हू कोणी भिवपाची गरज ना। मुख्यमंत्र्याचो डायलॉग भिवपाची गरज ना कोणी कितें 24 तारखेक जे पळय कितें फिटमेंट फोर्सिबली पळय लागू केला नोटीस केल्या तेचेर आमी स्टेटस को मागलेलो आहा तेजे स्टे मागलेली आहा आनी ज्या नोटीसीर चर्चा करून मागलेली आहा। तेन्ना तुमी मिटर बसोवपाक घाई करपाची ना कोणी कायद्याच्या दृश्टीन हांवें सांगला हेच्या पयलीं की आमकां खंयसरूय वयचें पडलें कोर्टाक वयचें पडलें कितें वयचें पडलें आमची फूल तयारी आहा पूण आमी न्यायालयीन लढो दिवपाचो जालो किंवा आनी खंयच्या रितीन लोकशाहीच्या मार्गान लढो दिवपाचो जालो आमची फूल तयारी आसतली। तुमकां कितें घालपाक पळय आयकून घे हांवें तुका कितें सांगलें तो एप आहा पळय तो टॅक्सी एप तितून आनीक 17 भानगडी आहा तितून नोटीस इश्यू केली मरे जेन्ना लोक आयुक्ताक दिसता की हितून कितें तरी भानगडी जाल्या म्हणून नोटीस इश्यू केली इन्क्वायरीची बरोबर। हांव तुका कितें सांगता हो हांगासर एप खंयचो सांगता की महाराष्ट्रान दिल्लीक सगळे कडेन ओला उबेर आयज मिटर घालिना। ऑल इंडिया ट्युरिस्ट टॅक्सीक आख्ख्या इंडियेक खंयच मिटर ना। हांगासर फक्त कितें आहा जो कोण जर बील मागता जाल्यार एप आहा तेंचे कडेन त्या एपाचेर ते बील काडटा म्हणजे मिटर भाशेन तो फंक्शनींग करता। आमी पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन सगळे आमचे कडेन आहा पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दाखोवपाक तयार आहा। बॉक्सूच कित्याक जाय गाडयेक बॉक्साची गरज ना थंय एप घालुया। बॉक्सा फाटल्यान कितें आहा जसो
त्या सोल्युशन किटाचेर फोटो घातलेलो तो एका घालपाचो आहा आपलो मिटराचेर. अरे मिटर बी कोणी घेतला आहा रे, फोटो बी पळोवंक ना हांवें अजून. घालपाची इच्छा आसतली आपलो फोटो मिटराक बसोवपाची म्हणून बी घालता आसतलो. टॅक्सीवाले ॲपाक ओपोज केलेले ना, मिटर बसोवपाकूच टोटल विरोध आहा. पूण आतां कित्याक जे सरकारान एकूच कंपनी हें केल्या, एपॉयंट केल्या म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचें कशें वायोलेशन केलें वयता आनी कमिशन खाण्याचो कसो प्रयत्न चल्ला तेचेर हांव हें घालता, उजेड घालता तेचेर. टोटल आमकां तें एम्पॅनल सुद्दां करपाक नाका आनी नाका. कित्याक ट्युरिस्ट व्हेकल जे आहा पळय डेफिनेशन तुमकां सांगलें रूल हितून एटीतून पळय डिफायन केल्ली आहा ती ओवर रूल करपाक शकना. मोटर व्हेकल एक्ट जो आहा सेंट्रलाचो तो गोवा सरकार ओवर रूल करपाक शकना. तेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना हें करतना सगळें. ताका लागून टोटल कॉन्सेप्टूच आहा तेचेर टोटल विरोध.